की प्रत्येक मनीस सूट सांगपा लागलो लास्ट विकाक आमकां की गोंयाक वचनाकात, गोंय सामकें बदनाम जालां. मागीर 2-3 इन्सिडंट्स जाले जंय ट्युरिस्टांचेर हल्ले जाले. 2-3 इन्सिडंट्स अशे जाले की जंय तुगेले भुरगे ड्रग्स घेतना मेळ्ळे. अशी प्रकरणां जातकीर आमी टूल किटवाल्यांक खरी ठरयल्यात काय आमी कितें तरी शिकल्यात पांडुरंग बाब ह्या सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान? म्हाका दिसता की एका 2 गजाली आसा की पयली गजाल अशी की हे जे शेक ओनर रेस्टॉरंट आनी कितें बिचार जे टाउट्स जे भोंवतात आनी लोकांक मागीर एक्स्ट्रा चड रेंट घेवप असो कितें जो विशय चलता, ट्युरिस्टांक तांचो इन्सल्ट करप, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो गोंयांत चलतात त्यो गजाली स्टॉप जावपाकूच जाय प्रमोद. कारण ट्युरिजम हो गोंयांतल्या हेचो खरो म्हटल्यार आर्थीक कणो. म्हणजे तो इकॉनॉमी जी आसा गोंयची ती आमच्या सगळ्यां कडेन ती रिलेटेड आसा. दुकानां आसत, ती हॉटेलां आसत, ती रेस्टॉरंट आसत, ते नायट क्लब आसत, सगळ्यो गोश्टी वायन शॉपा पासून टॅक्सी मेरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो ट्युरिजमाक रिलेटेड आसा. सो म्हाका दिसता ट्युरिजम हे आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ह्या म्हणजे आमच्या देशांत सगळ्यान जर बाकीची राज्यां जर पळयलीं जाल्यार गोंय आनी केरळ ही 2 स्पेशल राज्यां. आनी गोंयांत पर्यटकांक स्पेशल ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. गोंय हे स्पेशल राज्य सगळ्या खातीर. आमकां स्पेशल स्टेटस मेळपाची गरज ना. गोंय आसा स्पेशल. सो म्हाका दिसता की आमचे ह्या लोकांचे बिझनेसमॅन जे आसात ते स्टेक होल्डर ते हेतुरले ते कांय जाण त्यांचो म्हाका दिसता चुकपा लागला. जे तरेन मर्डर म्हणून अटेम्प्ट टू मर्डराचे हल्ले आनी जातात, ट्युरिस्टांक जे मारतात, हे सामके चुकीचे प्रकार गोंयांत घडपाक लागल्या. पूण प्रमोद हाचो अर्थ असो न्ही की गोंयाचें ट्युरिजम कमी जाला, गोंयांत कोण येयना, गोवा में मत जाओ, हे जे चल्लां पळय हे सगळे पेड इन्फ्लुएन्सर. हाचेर हांवें एक बरयल्लो आर्टिकल आनी हांवें स्टॅटिस्टीक दिली की 2019 प्री कोवीड गोंयांत कशे लोक येताले, कितले लोक येताले आनी पोस्ट कोवीड जो आसा 22, 23, 24 आतां लोक कशे येतात ते. सो कांयच फरक ना. वयल्यान प्रमोद 23, 24 संख्या वाडल्या. जी 19 नाशिल्ली, 18 नाशिल्ली, 17 नाशिल्ली, त्याच्याकून मातशी 1,50,000 अशी मातशी वाडल्या आनी वाडटा. सो म्हाका दिसता गोंयचें ट्युरिजम म्हणजे जर ट्युरिस्ट कितले येता असो जर विचार केलो जाल्यार ट्युरिस्ट वाडत आसा. पण लोक आज कॅबिनेटाक ह्या गजालीचेर भासाभास जाली. नक्की कितें जालें? कारण आज कॅबिनेट जाली. बाकीचे विशय आमी कॅबिनेटाचे उलोवया, ते तशे कितें मोठे सारके हे नात. बट ऑन द सायडलायन्स ऑफ कॅबिनेट आमकां सामकें सोर्सिसा कडच्यान कळटा की ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. नेमकी चर्चा कितें जाली, कित्याक जाली, कोणें केली? हो जो विशय एजेंडा जे कंप्लीट केले कॅबिनेटांतल्यान, सो ते कंप्लीट जाले उपरांत मंत्री बसून जे बाकीचे विशय डिस्कस करतात त्या वेळार येयले 3 मंत्री, ते वजनदार मंत्री ह्या विशयाचेर उलयले. एके मंत्र्यान स्टार्ट केलें उलोवपाक, दुसऱ्या मंत्र्यान मागीर ताका सपोर्ट केलो, तिसरो मंत्री तेजेर उलयलो. 3 मंत्री म्हाका कळटा जे सारके प्रामुख्यान उलयले ह्या विशयाचेर. ते पयलीं ते इन्फ्लुएन्सराचेर ट्युरिजमाचेर वयच्या पयलीं गोंयची जी इवन मुख्यमंत्र्याची जी बदनामी जाताली वा तेच्या सरकाराची जी बदनामी, तेजे टूल किट म्हणून जो प्रकार येयलो तेजेर टूल किट कितें तेजे मुळा पर्यंत वचपाक जाय असो विशय मंत्र्यांनी मांडलो. आनी ते करता आसतना इल्लेले ते एक फोकसींग CM आसले तेजे उपरांत ते स्टेटीकूच बातपाक लागले, तेजो वेगळो इम्पॅक्ट जावपाक लागलो. आनी तेजे उपरांत फाटोफाट ट्युरिजमाचेर जे अटॅक जालो पळय, ट्युरिजम इंडस्ट्रीचेर अटॅक जालो, ते विशय सगळे विशय चर्चेक आयले. आनी मागीर मंत्र्यांनी असो एक दबाव घातलो की बाबा हेजे मुळा पर्यंत वचपाक जाय. सो मुख्यमंत्री अशें आयको येता की मुख्यमंत्री म्हटलां तेणी करपाक जाय, पण तितले स्ट्रॉंग म्हणजे कितें तरी फॉर्म करता, टीम फॉर्म करता वा कितें तरी कंप्लेन करता वा कोणाक तरी असायन करता, अशें कांय डिस्कशन जाल्लें आमकां आयको येना. पण ट्युरिजमाचे स्पेशली मागीर तेंच्यांनी मिटिंग्स बी घेवपाचे, म्हणजे स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग वा ते विशय आहा ते सगळे हाताळपाचे, अशे मिटींग बी स्टार्ट करपाचे आहा ते. आनी हो विशय जो टूल किट मेरेन तो आतां ट्युरिजमाचेर म्हण हो विशय आयच्या कॅबिनेटाक मंत्र्यांनी लावन धरून अशें ते उलयले ते मिटिंगेच्या. एक प्रमोद बरें जालें की पयलीं हेच्या पयलीं गोंय जमनी विकता म्हणून एक टूल किट सुरू जालें, मागीर ट्युरिजमाचें सुरू जालें, मागीर CMाचें CMाच्या नांवार पर्सनल हेजेर सुरू जालें. सो इतलेच ओगी आशिल्ले सगळे मिनिस्टर. पूण आयज म्हाका दिसता हांवें मिनिस्टर उलयलो, म्हाका दिसता की आयज 2-3 मिनिस्टर जे आसात ते सामके एग्रेसिव्हली तेंच्यांनी CMाक सांगलें की इन्वेस्टिगेट कित्याक करिना स्टेट गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर. मागीर तेजे CMान कितें म्हळें? करपाक जाय अशें उत्तर खंय तेणें दिलें. हांवें विचारलें त्या मिनिस्टराक करतली काय म्हणून, करतले काय म्हणून. करपाक जाय अशें CMान म्हटलें आनी मिटींग घेवया नेक्स्ट वीकान अशें म्हटलें म्हणून. पूण म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन जावपाचें कांय चिन्ह दिसना. म्हाका मुद्दम एक गजाल हांगा नमूद करपाक जाय. आमचे फाटले रावंड टेबलाचेर जॉयल बाब आमी ह्याच गजालीचेर चर्चा केल्ली. थंय
पांडुरंग बाब तुवें अशें उलयत उलयत म्हणिल्लें की कांय जाणांक दुबाव आसा की हें भितरल्यानूच चलता म्हणून. म्हाका ते रावंड टेबल सोंपतकीर 2 मंत्र्यांचे फोन आयले. आमी इतलीं उलयले त्या रावंड टेबलाचेर. तांणी त्या खंयच्याच गजालीचो उल्लेख केलो ना. ताणें डायरेक्ट तुगेल्या त्या कमेंटाचो उल्लेख केलो. तुमी म्हणपालो बाकीचे उलयल्या पळय ताजेर म्हणपालो आमी आर्ग्युमेंट्स घालपाक शकतात, सारकें चूक बरोबर हें बी म्हणून. पांडुरंग बाबा म्हणपालो ताचो मुद्दो काडलो पळय कोण तरी भितरलोच आसा म्हणून हें करपी, तो मुद्द्याचेर म्हणपालो तुमी आनी उलोवपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें तांकां सांगलें फुडले रावंड टेबला म्हळ्यार हांव पांडुरंग बाबा विचारता हाजेर चड उलोवप शक्य आसा काय म्हणून. ताजे पयलीं आज मंत्रीच कॅबिनेटाक उलयले. हें कितें म्हाका हांवें जर आतां प्रश्न आतील भेदी बी. हांवें ना फोन केल्लो न्ही हय. ते इज मे बी म्हणजे कशें आसा भायर तुवें लास्ट टायम म्हटलें पळय भायलो इंडस्ट्री कोण आसतले कंपनी बी म्हणून. म्हाजो म्हणपाचो हें आशिल्लो की विदीन द BJP आसूं शकना, हां सरकाराचें आसूं शकना, गोंयकार कोण आसूं शकना, आसूं शकता अशें म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. इट म्हाजो अर्थ असो की कोण तरी हांव पॉयंट आउट कोणा कडेन करता असो. म्हाका मिनिस्टरान आयज एका म्हटलें की तुवें जे पळय उलयला की भितरलो आपूण तें सांगलें म्हणपालो आयज सीएमाक की आमचेच लोक करता काय कितें म्हणून. हय तुगेलो तो भितरलो हें बरेंच ट्रेंड जालें. हय सो ते खंय जगार जालें ना कॅबिनेटा भितर जालें. म्हणून म्हाका म्हणजे हेरचें म्हणून सारकें नाच न्हू हांचे ते एकामेकाचेर कितें तरी करत आसतात ते. तर जॉयल बाब भितरलो भायलो वेलो सकल्लो तुका कितें दिसता? Pramod, Bitollo Bylaw is a very interesting debate. हय But more than anything else, I think the CM should get to the root of the problem because first the toolkit is about the CM. सो अत्यंत गरजेचें आसा की तेणें मुळात वचचें आनी खंय तरी पळोवचो म्हणचो कोण भितरलो ओ कोण खंय आसा तो बिकॉज इट इज कंप्लिटली हेड ऑफ द स्टेट वीच इज बीन टार्गेटेड आनी एक सिरियस एलिगेशन्स घालून हें केल्लें आसा. सो इट इज बेटर ही क्लियर्स द एअर एंड सी रियली वेदर देर इज समबडी सम मोल इन द गव्हर्मेंट or within the party or outside the party, who it is, he has to clear that. Secondly, as far as influencers are concerned or tourism is concerned, तितून भितर आमी कांयच करूंक शकना कित्याक सोशल मिडियाचेर तूं कोणाचेर हें करतलो. ओके एनीबडी इवन इफ इट इज अ पर्टिक्युलर पर्सन इज पुटींग अ वायरल वीडियो सेइंग that and expressing an opinion about Goa, you have to accept it. That's his right. That's his right to convey. And what kind of a this thing? No, but the problem is if that right is kind of weaponized by somebody Weaponized to by defame the state. Now there comes an element of doubt. Yeah. But here we are looking in a different way. आमकडे तीच हत्यारां आसा, आमकडे सोशल मिडिया आसा. The government has empaneled a list of 30 odd social media influencers for different गजाली खातीर. सोशल मिडियाचो एक आउटरीच करचो. Today front page story also. Yeah. सो ते एम्पॅनलमेंट जाल्ले महाराष्ट्रान तितून भितर आमी सगल्यो गजाली दुसरे प्रोजेक्ट केले इफी म्हण आनी कितें म्हण केले. वाय नॉट टुरिजम? वाय हॅज द गोवा गव्हर्मेंट नॉट प्रमोटेड टुरिजम? आतां तुमी नेगेटीव म्हणून बोर्ड मारता. वाय नॉट पॉझिटिव्हिटी? देर यू डोंट हॅव एनीथींग टू शो. यू डोंट हॅव एनीथींग टू शो. यू डोंट हॅव युअर पार्टीज. यू डोंट हॅव युअर एंटरटेनमेंट. यू डोंट हॅव युअर एक्सपोजिशन वीच हॅपन. कांयच नाशिल्लें आमचे कडेन दाखोवपाक आनी कांयच नाशिल्लें तुमी एम्पॅनल केले तांकांच फुडें हाडून. आतां ऑन 6th of this month, day before yesterday, there is a file which has been moved asking 9 empaneled influencers to start the job of cutting through this negative publicity. Ata 10 months later. So I mean, how are we working then? We should be ahead of this negativity. We should be anyway proactive because tourism is the backbone of our economy right now. Absolutely. Yeah. So now we are reactive. Now we are reactive. Yeah. आणि हे आता आय मीन रिएक्टिव्ह म्हणजे आता इतले त्रास पडटले सारखे दॅट वी आर रिएक्टिंग टू सम नेगेटिव्ह नॉनसेन्स वीच इज फ्लोटिंग आणि ती क्लियर करपाक आमी आतां हें जाल्ले आसले. यू शूड हॅव बीन डुईंग दीस रावंड द क्लॉक. Or not only when somebody is reacting. There are so many good things about Goa that we could have showcased.